तारकाय बेगी बेगी पळवावेली उतरुची तारकाय बेगी बेगी पळवावेली उतरुची आमकां सगळ्यांक करून मेकळी देवचाराच्या पासांतली जिणेचे दार करूंक उक्तें दिवूंक आमकां जिवीत नवें तारकाय बेगी बेगी पळवावेली उतरुची तारकाय बेगी बेगी पळवावेली उतरुची बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयची मिसाची भेट आमी पेटयता आत्म्यांक बॉनी एस्ट्रोसियो त्याच बरोबर आत्म्यांक बॅप्टिस्ट आनी एस्परांसा फेर्नांदीस देवान तांची काकलूत करून सासणीक विसव तांकां फावो करूंक तांचे खातीर मागुया. सोल दिसा निमतान आयच्या दिसाक आमी मागता शॉनल पेज फ्रांसिस्को पेरीस तांचे खातीर मागतना दुसरी आमची भावां भयणां आपलो जोल्म दीस मनयतात तांकांय मागण्यांत धरून देवाची कृपा देवाची मजत देवाचो आशिर्वाद तांकां फावो जावंक मागुया. काजराच्या वर्सा निमतान आमी मागता जेराल्ड आनी फिलोमेन फेर्नांदीस देवान तांचेर आनी दुसरी आमची भावां भयणां आपल्या काजराचे वरोस मनयतात तांकां सगळ्यांक तांच्या कुटुंबाचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची भोगसणे मागुया. हांव पातकी सदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरजो ओगेपणान बापा मुखार धरुया. कोनवेळ्या बाबा पातकान आमकां गुलामपणांत दामून दवरल्या देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी उतरेकून रावता. ह्या जल्मा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण
आनी भोक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतली. सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनीक एक केन्नाच म्हणचो ना, ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या घराण्याचे संस्थीक जंय ताणें तिका शिंपडायलेली त्या उत्तर गांवांतली आनी सगळ्या देसांतली आपल्या खाशा देसांत परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतले ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जातलो, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. म्हणुया, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो नियानितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिरांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव थोर जावं. तो एकलोच करता विस्मिता. ताचें वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरो आख्खो संवसार. जबाब, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. उद्गार. सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर. इस्रायल घराण्याच्या फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइसेसाक तुवें सुमूर्त दिली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातयोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमान तुका सोमया. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस चालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मेमूत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभावला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरशेक पातकांतली सुटयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें,
पळयात एक आंक वारसोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमान्युएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. निनेदलो उठोन देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे झुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाती घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाफामडीनो सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली देवाच्या उतराक आमी जबाब दिला. आनी खऱ्यांनीच प्रामाणीकपण आनी शांती रायचियसनेस एंड पीस ह्यो दोन खेरीत शिगूण सोडवंडाराचे मेसियासाचे. कित्याक सोडवंडार इमानुएल आमचे मदें देव ह्या संवसारांत आयला जाल्यार आमचें जिवीत प्रामाणीकपणाचें आनी शांतीचें जिवीत करूंक आयलें. कित्याक सोडवंडाराचें आख्खें जिवीत ह्या दोन शेगुणांनी भरलेलें जिवीत जावन गेलें. जेजू आमचो सोडवंडार प्रामाणीक, जेजू आमचो सोडवंडार शांतीचो कुंवर. आनी हे भाशेन हे दोन शेगूण आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक आज देवाचें उतर बाफामडीनो तुका आनी म्हाका आयच्या दिसाक हें आपोवणें करता. पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप तें. आनी ह्या वाचपान परतून परतून जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्पर देव ह्या प्रामाणीकपणाच्या जिविताचो उगडास करता. मनशान प्रामाणीकपणान जिवचें कित्याक सर्वेस्पर देव प्रामाणीक आनी ह्याच कारणान ताच्या आपुरबायेच्या पुतां दुवांनी प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवंक जाय म्हूण जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्पर देव हे आपले पोरचेक संदेश दिता. देव प्रामाणीक तशींच आमी ताची पाटलावदारां आमी ताची आपुरबायेच्या भुरग्यांनी प्रामाणीकपणान जिवंक तुका म्हाका ह्या पयल्या वाचपांतल्यान उलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत बाफामडीनो जेजूच्या जल्माची खबर अशी म्हूण आमी शुभ वर्तमानाक सुरवात दिल्या. मारिया पवित्र आत्मे वरवीं गोरबेज जाल्या आनी देखूनच जुजे तिका सोडून दिवंक सोदता. कित्याक शुभ वर्तमान सांगता जुजे धर्मवंत मनीस आसलो, प्रामाणीक मनीस आसलो. ताका मारयेचें नांव उबोवंक दिवंक खोशी नासतली. ताका मनशाच्या एकवटा वरवीं हो भुरगो जावंक ना. देखून मारयेक तो गुप्ती सोडून दिवंक सोदी कित्याक तो प्रामाणीक मनीस आनी धर्मवंत मनीस आसलो. आनी असले विचार ताच्या मनांत घोळटा आसना एके भाशेन ताची शांती बिगडटा. काळजा मनाक ताच्या थार आसना. कित्याक कितें करूं, मारयेक हांव सोडून दितां कित्याक आंकवारपणार ती एका भुत्याचो तिणें गर्भ सांबाळला. आवयपणाच्या भेसार आसा. कितें करूं असले साबार विचार ताच्या मनांत आसले. आनी ह्या पासत शुभ वर्तमान सांगता तो धर्मवंत मनीस आसलो, प्रामाणीक मनीस आसलो. देखून तो तिका गुप्ती सोडून दिवंक सोदता कित्याक काळजा मनाची शांती ताची बिगडलेली आसतली. असले परिस्थितींत सर्वेस्पराचो दूत ताका स्वप्नांत दिश्टी पडटा आनी जें कितें घडलां तें पवित्र आत्म्या वरवीं घडलां. देखून उचांबळ जायनाका. देखून तुजी शांती इबाड नाका. सवस्कायेंची शांतींची काळजा मनाची शांती घे आनी हे भाशेन मारयेक तुजी पोतीन म्हूण मानून घे. कित्याक दादल्याच्या एकवटा वरवीं न्हय पूण पवित्र आत्म्या वरवीं तें घडलां. आनी हें घडलां कारण तो सोडवंडार, तो मेसियस, इमानुएल आमचे मदें देव. हे भाशेन समजणी हो देवदूत जुजेक दिता. आनी बाफामडीनो जुजे देवाचेर पातयेवन ह्याच आपल्या प्रामाणीकपणाच्या जिविताक शांतीच्या जिविताक एके भाशेन गोवाय कशी दिता आनी मारयेक आपली पोतीन म्हूण घेता. आनी जेन्ना तिका पोतीन कशी घेता तेन्ना ताचें काळीज मन थाऱ्यार उरता. शांती जुजे अनुभवता. प्रामाणीकपणाच्या जिविताक तो गोवाय दिवंक पावता. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. दुबावा वरेन आमकां सगल्यांक
असले शेगुणी जिवीत आपणावंक देव आयच्या दिसाक आपयता. प्रामाणीकपणाचें जिवीत, शांतीचें जिवीत तुवें आनी हांवें आपणावन तें जियोंक जाय. देवाचें उत्तर आयच्या दिसाक आमकां स्फूर्ती दिता. देवाचें उत्तर आयच्या दिसाक आमचे मुखार हें आव्हान मांडटा. हे दोन शेगुणी जिवीत तुवें तुजें आनी म्हजें करूं. देखून आज मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना उंड्या सोऱ्या रुपान जेजूचो आल्तारार येता ताचे थंय हीच कृपा आमकां मागुया. सायबा, आमचें जिवीत प्रामाणीकपणाचें, आमचें जिवीत शांतीचें जिवीत करूंक आमकां आदार दी. भेटवणुकीच्या वेळार गावुया. देवा उतर आमी घेतला. C15 पान 30 आनी 4, C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावंदी जिविताचो मोगान जिरे भेटिल्लीचो. बाबा म्हज्या भावमडेने म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जामण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या भू पवित्र बापा, तुका भेटयता हांव ते बोलये वरवीं आमीच तुका मानो. मोर्नादीक सोयम घेवन आमच्या मोर्नादीकपणाचेर तुज्या पुतान जोईत वेलें. तुर्ताच्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परकोटले. उतरावडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाकाडणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर सुर्गेच्या सर्व दोलबारा सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेचपर्यंत जेवण जातोसताना काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळचे तुमचे पासो आणि समेस मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. Powartacu gut purgotujam. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोन सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची माई संगती तिचो पोती भाग्योन जुझेब भाग्योन दोर्मृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगीताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक पवमडेनो सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. खऱ्यांनीच जिवीत आमचें उंचाबळ जालां तेन्ना तरेतरेचे प्रश्न आमच्या काळजा मनान गळटात तेन्ना आमची शांती बिगडलेली. ते वेळार देवान आमकां सूख शांती समाधान फावो केलां. प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवंक देवान आमकां आपलो आदार फावो केला. देखून देवाच्या आदारा खातीर देवाचे कृपे खातीर देवाच्या बेसांवा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताका आर्गां दिवन बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येतानी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक समेची शांती सदां काल तुमचे सोवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. क्रिस प्रसादा वेळार गावया सोमिया जेजू ये ये D30 आणि 8 560 आणि 8 D38 पेज 68. सोमिया जेजू ये ये आमच्या काळजान रावू घे. सोमिया जेजू आमच्या काळजान रावू घे. बाप्पा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासणांक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिराड कोचे. बाप्पा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासणांक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिराड कोचे. सोमिया जेजू ये ये आमच्या काळजान रावू घे. सोमिया जेजू ये ये आमच्या काळजान रावू घे. मनशान सोयबान कागो जालो चक्रारू बांदिसी पडलो. आमची पापकां काण उडयताय शांती आमकां तुजी वांटाय. मनशान सोयबान कागो जालो चक्रारू बांदिसी पडलो. आमची पापकां काण उडयताय शांती तुझी आमकां वांटाय. प्रार्थूया. मोगाल बापा, तुझ्या घरांत एकठांय जावन आमी तुजे पवित्र जेवणांत वांटो घेव. तुजी कोनवळाय आमी चाकूंक पावल्या. आमचे सोडवणेची दोबाजीक परब लागीं आसा. ती परब फावो ते भोक्तीन समरमूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. प्रमाणीक जिवीत जिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया बाडका तुये G3 5 9 आणि 8 G3 पेज 98. क्रिसी लोकावडेदा बागाक पडूंक सोदता नादालांक वळवटा सोर्गियानूच सोदता. क्रिसी लोकावडेदा